तुमकां खबर आसतली आमची एक इनिशिएटीव वोकल फॉर लोकल ह्या इनिशिएटिवाच्या अंडर आमी जे आमचे जे पळय लोकल कल्टिवेटर्स आसा, लोकल फार्मर्स जे पळय कितें ग्रो करता तांकां मार्केट तयार करून दिवप आनी त्यांच्या म्हालाक बरो प्रायस मेळप ही आमचो एक उद्दिश्ट आसा। आनी ही जी पळय आमी इनिशिएटीव घेतली स्पेशली कल्टिवेशन ऑफ फ्लावर्स आनी मॅरीगोल्ड, तुमकां खबर आसतली आमी दसऱ्याच्या सिजनाच्यान आमचे जे पळय मॅरीगोल्डाचे फ्लावर्स आसा हे आमच्या मार्केटांत येतात। आनीक फाटल्या थोड्या वर्सांनी भितर आमी मोठ्या प्रमाणात हें मॅरीगोल्डाचें कल्टिवेशन आसा तें आमी तेजो इनिशिएटीव आमी गोंया भितर स्टार्ट केला। आमी सुरवात करता आसतना सादारण 15 हेक्टर कल्टिवेशनांतल्यान आमी स्टार्ट केल्लो आनी स्लो हें कल्टिवेशन वाडोवन आयज आमचे कडेन सादारण 28 हेक्टर एरिया अंडर मॅरीगोल्ड कल्टिवेशन आयले कडेन आसा। 28 हेक्टर एरिया भितर गोंया भितर सद्याक मॅरीगोल्ड कल्टिवेशन जाता। आतां प्रामुख्यान जर पळयलें जाल्यार गोंयांत आमी 2 वेरायटीच्यो कल्टिवेशन आमी करता, एक म्हणल्यार ऑरेंज आनी येलो। ऑरेंज आनी येलो ह्या वेरायटीचे हेतून भितर येलो भितर एक कोलकत्ता येलो म्हण आसा आनी टेनीस बॉल ह्यो 2 वेरायटी आमी येलो मॅरीगोल्ड जे आसा तेजे अंडर घेता। आनी ऑरेंजा भितर एक पितांबरी म्हण आसा, कोलकत्ता ऑरेंज म्हण आसा आनी अष्टगंधा। सो असल्यो वेरायटी ज्यो सामक्यो बऱ्यो परफॉर्म करता गोंया भितर। आनीक परफॉर्मन्स न्ही जर आमी क्वॉलिटी जर पळयली जाल्यार जी पळय भायल्या राज्यांतल्यान जे पळय आमकां म्हाल येता सो सादारणसो त्याच क्वॉलिटीचो माल आमचे कडेन येता, म्हणजे आमच्या गोंयचे कंडिशनाक ग्रो जाता। आतां हें प्रमोट करता आसतना आमचो एक मेन उद्देश म्हळ्यार कसो आसा की आमच्या गोंयकाराचे पयशे जे आसा ते गोंया भितरच रोटेट जावचे, गोंयकारांनी गोंयकारांचोच म्हाल घेवचो, जेणे करून आमचे जे पळय पयशे आसा ते गोंया भितरच गोंयच्या लोकां भितर आनी गोंयच्या शेतकारां भितर रोटेट जातले। आतां मॅरीगोल्ड कल्टिवेशना खातीर तुमकां खबर आसतलें की आमी स्वयंपूर्ण गोंय हो एक इनिशिएटीव घेतले कडेन आसा आनी खुबशे शेतकार आमचे स्वयंपूर्ण जावचे होय बी तेतूंतलो एक उद्दिश्ट आसा। आतां सबसिडीचो पार्ट जर आमी धरलो जाल्यार आमी स्टेट गव्हर्मेंटाची स्कीम आसा, स्टेट सॅक्टर जी पळय स्कीम आसा त्या स्किमीच्या अंडर आमी सादारण 55,000 रुपया पर हेक्टर आमी सबसिडी दिता। आनीक स्टेट स्किमीच्या बरोबरच आमचे कडेन सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्कीम आसा आनी ह्या सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या स्किमींतल्यान आमी सादारण 20,000 रुपया पर हेक्टर शेतकारांक दिता। म्हणजे टोटल जर दोनी सबसिडी जर कंबायन केल्यो जाल्यार सादारण 75,000 रुपया शेतकाराक सबसिडीच्या रुपान मेळटा फॉर कल्टिवेशन ऑफ दीस मॅरीगोल्ड। फाटल्या एक 4-5 वर्सांचो जर आमी नियाळ जर घेतलो जाल्यार हो जो पळय ट्रेंड आसा हो इन्क्रिजींग, म्हळ्यार लोक नवे भुरगे नवे तरणाटे ह्या वेवसाया भितर उतरता आनी वेवसाया भितर येता। आनीक म्हाका दिसता की खुबश्या तरणाट्यांक आमी विचारलें तेन्ना तेंचें म्हणणें आसा की दीस इज अ नोबल हें म्हणून वेवसाय, आनीक खुबशे नवे शेतकारी बी ह्या वेवसायां भितर उतरपाक शकता। आतां आमचे कडेन सादारण जे पळय आमचे कल्टिवेटर आसा ते कल्टिवेटरांचें लिस्ट जें आसा, म्हणजे आमच्या गोंया कडेन जितले शेतकार आसा त्या शेतकारांचें जर आमी यील्ड लिस्ट जर जें आसा तें आमी आमच्या डिपार्टमेंटाची वेबसायट www.agri.goa.gov.in ह्या सायटीचेर आमी सगळे शेतकारांचे लिस्ट आमी घातले कडेन आसा, जेणे करून सपोज एखाद्या गोंयकाराक जर मॅरीगोल्ड तेज्या लागींच्या शेतकारा कडेन जर घेवपा जाय जाल्यार त्या शेतकाराचें नांव, तेजो एड्रेस आनी ज्या शेतकारा कडेन फोन नंबर आसा, थोडे जाणटे शेतकार आसा, थोडे बायले शेतकार आसा तेंचे कडेन फोन ना, पूण जेंचे कडेन फोन नंबर आसा तेंचे फोन नंबरूय बी आमी वेबसायटीचेर घातले कडेन आसा। सादारण 280 मेट्रीक टन प्रोडक्शन आमी एक्सपेक्ट करता आनी हें प्रोडक्शन जें आसा तें स्कॅटर्ड आसतलें, म्हळ्यार आतां फाल्यां दसऱ्याच्यान स्टार्ट जातलें आनी अप टू दिवाळी म्हणल्यार हें प्रोडक्शन कंटिन्युअस आसतलें। ह्या क्रॉपा बद्दल थोडक्यान सांगपाचें म्हणल्यार ह्या क्रॉपाची सिडलींग आमी भायल्या राज्यांतल्यान आमी हाडून गोंयच्या शेतकारांक दिले कडेन आसा
आनी ही सिडलींग जी आसा ती लावपाच्या टायमार जमनीत जेन्ना आमी लायता ती सादारण 20 दिसांची ओल्ड आसता सिडलींग. एकदां लावन जातकीर सादारण 65 डेजांनी 65 दिसांनी हो क्रॉप तयार जाता आनी अप टू 90 डेज म्हणल्यार हो क्रॉप ही झाडां जिवंत आसता आनी 90 दीस म्हणल्यार तेंचे कडल्यान त्या झाडांतल्यान आमकां प्रोडक्शन मेळटा. म्हणल्यार कशें आसा ही जी पळय आयज जी पळय दसऱ्याक जी पळय प्रोडक्शनाक येयल्या ही झाडां सादारण दिवाळी पर्यंत, दिवाळे नंतर तुगेलें लक्ष्मी पुजन, भाऊबीज, पाडवो पर्यंत ह्या झाडांतल्यान आमकां यील्ड मेळटलें. आनी सादारण आमी एक्सपेक्ट करता सादारण 280 मेट्रीक टन जे पळय मॅरीगोल्ड आसा ती आमची गोंयकारांची अंदू गोंयांक एवेलेबल आसतली. नवीन सादारण एक 200 सुमार शेतकार ॲड जाल्या अंदू वर्साक. 380 सुमार शेतकार आसा टोटल. 50% म्हणजे बारीक बारीक ॲड जाल्या. खुबश्या लोकांनी ऑन ट्रायल बेजीस घेतले कडेन आसा. थोड्यांनी एक 200 रोंपे 200-300 रोंपे असे लायल्या अंदू ट्रायल बेजीस, सो दॅट फुडल्या वर्सा ते मोठ्या प्रमाणान करतले. भायले स्टेटींतल्यान आमी गेल्या त्या वर्साचो हें घेतले तेन्ना एक सादारण 200-250 म्हणजे कंटिन्युअस येना ती. म्हणल्यार दसऱ्याक ती ना दसऱ्याक आमची एवेलेबल आसा गोंयची तयार जाता सद्या गोंयची शेतकाराची, पूण ती गोंयची जी पळय तयार जाता ती तुमकां रस्त्यार दिसना चडशी. ना दसऱ्याक आमची आसा लोकल फार्मरांतलें कल्टिवेशन केल्ले एवेलेबल आसा. आनीक जेंचे कडेन एवेलेबल आसा तेंचे आमी नांवां आनी तेंचे फोन नंबर आमच्या सायटीचेर घातले. दसरो फाल्यां आनी तुमी 8 दीस अनाउन्स केले, 1-2 दीस तरी टायम मेळपाक जनरल पब्लीक तुमी वेबसायटीर आयज घातला. हय ते 2 दीस पयलीं घातलेल्या लोकांक टायम ना आमी पयलीं इनिशियली डिसायड केल्लें की बेगीन दिवचें म्हणून, पूण खुबश्या शेतकारांक आमी जेन्ना कॉन्टेक्ट केले ते म्हणपाक की तुमकां आमचे मातसो क्रॉप अंदू लेट आसा म्हणून. लेट म्हणल्यार कितें जालें अंदू पावस मातसो बेगीन स्टार्ट जालो. एक्चुली कशें आसा लँड प्रिपरेशन जें आसा तें सादारण 7 तारखे नंतर जेन्ना आमचो आमी मिर्ग म्हणटा मिर्गा सावन स्टार्ट जातालो, पूण अंदू पावस जो आसा तो 21 तारखेकच स्टार्ट जालो आनी लोकांक तें लँड प्रिपरेशनाक मातसो टायम मेळना, सफिशियंट टायम मेळना. ह्या पावसाचो बाकी हेजे मॅरीगोल्डाचेर तरी कांयच हें ना, परिणाम ना तेजो. भायली तशी आमी एग्जॅक्ट तशी हें केलें ना, पूण सादारण म्हाका दिसता एक 300-400 टन सुद्दां एक्सपेक्ट म्हणजे आमी हें केलें म्हणजे येता आसतली. हे जे तुम्ही आता वेबसायटी वयल्यार वचून बाय करच्या पेक्षा जर तुम्ही तांकां घरा स्टॉल दिले इवन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटाचे गाड्या सगळे दवरलेल्या लोकांक चड घेवपाक फायदो ना. कशें आसा पळय आमचें जें पळय प्रोडक्शन आसा पळय न्ही तें गांवांनी वाड्यांनी जाता. सो गांवांत जें पळय प्रोडक्शन आसा पळय न्ही तेजो सपोज आमी जर बरो एडवर्टायज केलो जाल्यार त्या लोकांक तुगेले स्टॉलाचेर किंवा वाटेर बसप, रस्त्यार बसप, स्टॉलाचेर बसप, हॉर्टिकल्चराचेर येवपाची गरज ना. आयज परिस्थिती अशी आसा की सपोज म्हाज्या वाड्यार सपोज एखाद्या शेतकारान जर बरो एक प्लॉट केला जाल्यार हांव येता वयता आसतना तो प्लॉट पळयता, अरे बाबा हेजी बरी रोजां आसा. सो आमचे जे पळय गांवचे लोक आसा ते वेल इन एडवान्स बुकींग करता तेंचे कडल्यान. सो ताका परत रस्त्यार येवपाचें किंवा हॉर्टिकल्चरान येवपाचें सद्या तरी गरज पडना. पूण इन फ्युचर आमी सपोज जर हे प्रोडक्शन जर मोठ्या प्रमाणात वाडलें, एखाद्या शेतकाराक जर मार्केटिंगाक जर कितें डिफिकल्टी येता अशी दिसता किंवा मार्केटिंगाक जर त्या कसली अडचण येता जाल्यार आमी थ्रू हॉर्टिकल्चर तेंचो म्हाल घेवन विकपाची आमी अरेंजमेंट करतले. ना तशी आतां सांखळी वाळपय तालुक्यांक मोठ्या प्रमाणाक आसा, धारबांदोडा आसा, काणकोण आसा, सांग्यार आसा, केपें आसा, इवन बार्देजांक थोड्या शेतकारांनी लायले कडेन आसा. हे तुमकां हांव खंयची शेतकार आसा तें लिस्ट हांव तुमकां दितलो आतां. नो फूल एंटायर 280 metric ton will be. No. This quantity, whatever we have grown right now, and it will come in the market. That will suffice only local need. तर आता रेट कशी असते पर केजी तुमच्या लोकल आणि ते भायल्यान कम्पीट करता रेट कशी असते
तुम्ही एग्रीकल्चर आमी अशी रेट आमी फिक्स करना, पूण फार्मर जे पळय विकता म्हळ्यार गेल्या त्या वर्साक आनीक अंदून जो पळय ट्रेंड आसा विकपाचो तो ते आमच्या लोकल शेतकारांनी बिटवीन 80 ते 100 रुपया 80 to 100 रुपीज हो रेट दवरला आनी लोक तेंचे 80 ते 100 रुपये दिन उमेदीन लोक तेंचे कडल्यान घेता विकत. सबसिडी कितकी दिला आता मेरेन? तर सबसिडायज सबसिडी आमी साधारण आता 28 हेक्टर जर एरिया धरली मल्टिप्लाय बाय 75,000 सो तितली सबसिडी शेतकारांक ना तशी पडीक मुखार लोक विचार करता कितें म्हणून की आमचे पडीक शेतां आसा आनी सिन्स हो एक सामको शॉर्ट ड्युरेशन क्रॉप म्हळ्यार 65 to 75 डेजां भितर रोजो तयार जाता. सो खुबशे भुरगे तरणाटे आमकां इन्क्वायरी घेता की बाबा आमची पडीक शेतां आसा शॉर्ट ड्युरेशन क्रॉप तुका मेजर कांयच इन्सेक्ट पेस्ट ह्या क्रॉपाक लागना आनीक भुरगे तयार जाता. आनी आमी गेल्ले वर्साक आमचो जनरली गोंयांत ट्रेंड कसो आसा की रोजां ही फक्त पावसांत लायता आमी पावसा सिजनाकच आनी आमचें मार्केटींग जें आसा तें आमी एक्सप्लोर करताले फक्त दसरो आनीक अप टू दिवाळी. पूण आमी आमच्या गेल्या त्या वर्साक गोवा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जी आसा त्या कॉलेजीच्या ट्रायल प्लॉटांचेर आमी गेल्या त्या वर्साक ट्रायल घेतली आनी आमचे ट्रायलानुसार रबी सिजन म्हळ्यार जें वांयगणी सिजन आमचें नोव्हेंबर डिसेंबर ह्या सिजनाके बी आमी कल्टिवेशन करून पळयलें आनीक समर सिजन म्हणजे एप्रील आनी मे ह्या सिजनाके बी आमी कल्टिवेशन केलें म्हणजे एप्रील आनी मे सिजना भितर ही ह्या 2 सिजनाक आमी ट्रायल घेवन पळयले आनी दोनूय सिजनां भितर हे क्रॉपाचो यील्ड गोंयच्या कंडिशनाक बरें येता म्हणजे क्रॉप वॉज एट अ व्हेरी गूड स्टेज बरी फ्लावरींग बरी जाल्लें. सर पूण आतां तुमी मेन्शन करता 80 to 100 रुपीज प्रायस म्हटलें सो अशें पळयत जाल्यार बाजारांत आतां 120 रुपयाचे भायले हाडल्या त्यो म्हारग कितें ना सपोज बाजारांतली जर 120 रुपये जर जाले न्ही जाल्यार डेफिनेटली आमचे 20 रुपये तरी सुबेज आसतले. आमी 140 ना ती कशी आसता ती सिजना प्रमाणे आसता. आतां सगळी कडेन कोणत्या मार्केटात 150-140 रुपये किलो म्हणजे ती भायल्यान हाडलेली सो आमची डेफिनेटली ती सपोज जर 120 रुपये आसा न्ही जाल्यार आमची एक 10 रुपये तरी एक्स्ट्रा आसतली आनीक आमच्या गोंयकारांनी तांकां सपोर्ट करचो. सपोज जर मातशी कितें वयर सकयल रेट्स जर कितें आसली जाल्यार आमची सिन्स आमचो गोंयचो प्रोडक्ट आनी आमची गोंयची शेतकार एफर्ट्स घेता त्या खातीर आमचे सगळे गोंयकारांनी तांकां सपोर्ट करचो अशें हांव सगळ्यां कडेन मागणी मागता. Yeah, definitely. So because area what has been brought under marigold cultivation has been increased now. So last year it was 25 hectares. This year we have reached almost to 29. ऑल ओव्हर गोवा. Yeah, all over. आणि गजाल म्हणजे रस्त्यार जे बसता पळय रोड सायडीन म्युन्सिपालिटी एक्चुअली लागता पण हे जे आउटसायडर भायले एका दिसा खातीर धंदो करता सो तेज्या खातीर तुमी म्हणजे लोकल फार्मरांक एफेक्ट जाता सो तेज्या खातीर कितें तो जो पळय आमचे परव्युआ भितर तो येना पूण एक फार्मराक एफेक्ट जाता न्हू सो लॉस तांकां जाता आमच्या लोकल फार्मराक तो ते कन्सर्न म्युन्सिपालिटी किंवा पंचायतीन घेवपाचो कॉल आसा तो आमी तेजेर कांयच आमी कांय करूंक शकना कित्याक तसो हो इश्यू जो आसा तो बाकीच्याय क्रॉपां बाबतींत बाकीच्यो वेजिटेबल्स हेच्या बाबतींत जाता आनी टायम टू टायम थोड्यो पंचायती थोड्यो म्युन्सिपालिटीज हो कॉल घेता आनी ते तेजेर एक्ट करता.